सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुखां देंवतात न्ही. तिचे आस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्ही. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतालो. ताची मागणी खूप आशी पावताली. कालत्या मनशांचे प्रार्थना खुपांक तोपता. ते आपल्या शेवटाक फावासर विशेव घेवचे ना. तो जुलुमी मनशांचे पेंकाड मोडतालो आनी राष्ट्रांचे फारीकपण घेतालो. तो हांकाऱ्यांच्या जम्याचो सत्यानाश करतालो आनी नश्ट्या मनशांचो राजदंड मोडून उडयतालो. तो हर एक मनशाक ताच्या करण्याचे प्रतिफळ दितालो आनी मनशांच्या उद्देशाक अनुसरून तांच्या कृत्यांक फावो आसा ते फारीक करतालो. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तिमोथे बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. हांव आतां म्हाका भली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबेदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सक्टांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशे सिंहांच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो. सर्व वायटांतलो आनीकय सोमी म्हाका निवारतालो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतालो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्या कशे मागणे करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुडखार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्घां दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटी गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतालो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतालो. देवाचे उतार हे.